आता खबरो विस्तारान. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी आणि नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान मंगळारा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची भेट घेतली. सीडीसी दक्षिण गोंयचो बायपास मुद्दो कुंकळ्ळी बायपास रस्तो ह्या संदर्भात गडकरी कडेन भासाभास केली. त्या भायर मायनिंग बेल्टांतल्या आमदारांनी मायनिंग संदर्भात चर्चा करपाक गडकरींची भेट घेतली. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर कॅन्झिल रॉड्रिगीस. खूब इश्यूज आहा. आतां आमकां पयल्या मायनिंगाचे इश्यू हो इश्यू जातकच आमकां सीडीसी जंय एसएससी कंपल्सरी केलें, जे आमचे खूब गोंयकार भाव आहात जे आज सीडीसी मेळपाक तांकां त्रास जाता, हो इश्यू आमी रेज करता शिपींग मिनिस्टर. दुसरो म्हणल्यार वेस्टर्न बायपास जो आहा तो स्टिल्साचेर करून जाता काय कितें, हो सगळ्या गांवांचो आनी म्हज्या मतदारसंघात डिमांड आहा. हो इश्यू हांव रेज करता. दुसरो म्हणटा तो इश्यू आहा कुंकोली बायपास. कुंकोली बायपास रोड जो आहा पयलीं जे हें केलें अलायनमेंट केलें अलॉंग द कुंकण रेल्वे रूट, तो आमचो डिमांड आसतलो की तो रिस्टोर करचो. थ्रू कुंकोली टावन जो करतात तो आमकां लोकांक नाका, लोकांक डिस्प्लेस जाता, तर ते आमी डिमांड करता. हे इश्यूज आमचे आहा. तर तुम्ही मायनिंगाचो इश्यू तुम्ही रेज करताले तुमच्या हाडच्यानूय तुमची पार्टी जे डिपेंडंट्स आहा, जे मायनिंग अफेक्टेड लोक, तांकां युनियन मिनिस्टर मेळपाचो आहा. एज मेंबर ऑफ द कॅबिनेट एडवायझरी कमिटी वी हॅव बीन ऑल्सो टू बी प्रेझेंट when the meetings are held. In that connection, I came. Subsequently, Goa Forward Party's delegation, I am also going to follow. Any issue as far as government is concerned, government functioning is concerned? I can tell you post the meeting with Goa Forward delegation. Okay. Around 1:30.